हरे कृष्णा सगळ्यांक नमस्कार। हांव लोकेश शेणे उलयतां बेंगळुरूकडून। आज हांव तुमकां सगळ्यांक रामायणाचे अरण्यकांडांत दिवतले शबरील कांड सांगतस। शबरीन रामाक ते उश्टी केलेले बेर दिल्ले ते कांड आमकां सगळ्यांक गोतस। जाल्यार ते शबरी म्हळ्यार कोण, ती कसले रामाक राखून बशिली त्या पर आमी हाजी पळय। शबरी शबर जातीन तो जाल्लेले चली। तिगेले वर्डिके वेळारी कसं जाता म्हळ्यार तिगेले अन्नान वर्डिके गेस्टांक पुरा जेवणा खातीर 1000 गटल्यान शीप गोट पुरा हाडून ताजे मांसाहार भक्ष्य करूंक योजन केलेले वेळारी ती ते पळोवन शबरी मगेले वर्डिके खातीर इतले पुरा प्राणीक हिंसे कोरकावे म्हणून लेखून तिका मस्ती बेजार जाता। तशी म्हणून ती ते म्हाका वर्डिके नाका म्हणून सांगून ती ते घर सोडून वता। वर्डिके नाका घरय नाका म्हणून ते सोडून वता। तशी रान्ना वता। रान्ना वचून पुरा ते रान्ना ते ऋषी मुनी हंगेले पुरा निमगिता। म्हाका तुमी विद्या शिकयाची म्हणून सांगता। जाल्यार ही एक शबर जाती जाल्ल्यान खंयचेय ऋषी जावो खंयचेय मुनी जावो तिका शिष्य जावन येवच्याक तयार आसनाची। अशी मस्त कडेन निमगून लास्टाक मातंग ऋषी हांणी त्या शबरीक शिष्य जावन घेताची, घेवन तांगेल्या आश्रमाक आपोवन व्हरताची दुवेल वरी। आश्रमांत मातंग ऋषी रोटू विद्या शिकता शिकता आश्रमाचे काम करचे, आश्रम फूट करचे, गायचे कोडके फूट करचे, गायक पुरा ओरून तण चोरून हाडचे, गायची धार काडचे, या पुरा काम शबरी करता आशिल्ली गुरुसेवे। हाजे नंतर कसं जालें म्हळ्यार अशी मस्त वर्स जाल्या नंतर मातंग ऋषी तांणी तांगेले देह त्याग करचे समय येता। त्या देह त्याग करचे वेळार तांणी शबरीक आपोवन सांगताची पळय मा मगेले हे देह सोडचे टायम आयले, हांव हे देह सोडून वतस तूं कसो जावका तें निमगी म्हूण सांगता। ताका तेन्ना शबरीक मस्त बेजार जाता। इतले वर्स म्हाका मगेले बापसू वरी पळोवन म्हाका विद्या दिवन आजी गुरू सोड वतस न्हू, म्हाका देह सोड वतस न्हय म्हणून मस्त बेजार जाता। शबरी कसं म्हणटा म्हळ्यार हांवूय तुमगे लोटू येता म्हूण सांगता। तेन्ना मातंग ऋषी सांगता ना ना तूं आतां येवचें जायना। मुखारी मस्त वर्सां नंतर श्रीरामचंद्र देव हे आश्रम येता, तागेले दर्शन घेतले नंतर तूं येयत, तेच जवळ ते तूं येवचें जायना, तूं हांगा राखून राब म्हणून सांगता। तशी मातंग ऋषी तांगेले देह त्याग करताची। मागीर शबरी त्या आश्रमांत आसता। हाजे नंतर शबरी केन्नाय राम येतलो म्हणून राखून बसचे, ते फुलांनी हाडो फुलां माळ्यांनी करून आश्रम सिंगारसूचे आनी रामान आयल्यार ताका कसले खावचें दिवका पळयाची। तशी म्हणून ते बेर बोरे हण्णू ते हाडू ते तांतू केलाव आमशे आसता केलाव गोड आसता ते खावन पळोवन ते आमशे आशिल्ले कांय उडोवचे, गोड आशिल्ले मात्र दवरचे। रामाक आमशे दिवचे नज्य, रामान गोड खावका म्हणले खातीर ते काण दवरचे आनी ते एक ते पान पुरा ओट्ट करून ताजे एक दोन नुसो करचे, तांतू ते घाण दवरचे, हें पुरो करून राखून बसून आशिल्लें केन्ना म्हणून गोता पळय। तशी एक दिसू राखून मस्त वर्स जाता, ती काय मस्त प्राय जाता। तशी एक दिसू ती लागीं तळ्याक उद्दाड म्हणून वता आश्रमाक। उद्दाड वताना थंय एक ऋषी बैसून त्या तळ्या बरी बैसून आसता। ताका हें पळोवन
शबरीनं उद्दा काडची पळोवन ताका कोप येता. ही एक शबर जाती न्हय, नीच जाती न्हय, हिणे बरो उद्दा पळय ते अपवित्र जाती उद्दा. हे जे उद्दा आमी मागीर आश्रमाक व्हरका, आश्रमाक पुजेक होमाक आमकां पिवचेक, पूण हेच उद्दा काडका न्हय म्हणून ताका कोप येता. ऋषी मुनी म्हणटा तांकां कोपेचें नज्य, कोणाकय कोपेचें नज्य, ऋषी मुनी दिवचें काय नज्य, जाल्यार कसं जाता पळयाची ऋषीक आनी कोप येयलें कसं जाता म्हणून. तशी तो कसं करता म्हळ्यार एक फातर उडयता शबरीक कोपांनी. शबरील पांयां लागता ते फातर, तिका दुखता, ती मस्त बेजारी ते कळस भोवन घेवन वता. उलत जायना पळय ते ऋषी मुनी येता उलत दिता तिका शक्ती ना पाप प्राय येतला. तशी म्हणून ते अशी फातर लागता ना एक तिगेले पांयां लागून ते घाय जाता. ते घाय देखून एक रगत येता ना ते एक रगता ड्रॉप ते तळे पडटा. तळे पडून तशें म्हणटा ते तळे पुरो तांबडे जाता वता. तळ आशिल्लें उद्दा पुरो तांबडे रगत दल्ली परा पळयता सगळे पळयताची तांबडे रगत तळे पुरो तांबडे जाला, तळ आशिल्लें तळ तांबडे जाला. तशें कशें करचें ते तांकां ऋषी तांकां परत शुद्धीकरण मंत्र परत गोत आसता. त्या परत शुद्धीकरण मंत्र सांगताची, थंय एक यज्ञ न्ही करताची, ताका होम न्ही करताची. कसं केल्यार ते ओपास सम जायना. तशी आसता रगताची. तशें म्हणटा तांकां एकलो सांगता पळयात आमी कसं केल्यार हे जाय न्ही. हांगा लागीं रानांत तूं ते राम आयला, राम लक्ष्मण आयलेंची म्हणून विशय कळ्ळा. देव न्हय तशी रामाल्या तिणें सांगलें तो खंडीत आमकां कसले हेल्प करतालो. तशें पुरो मेळ्ळो रामाल्या वताची वचून तेगे तांगेले ते कश्ट सांगता विशेशी उद्दा पुरो तांबडे जाला, रगत जाला, आमकां पिवच्या उद्दा ना, आमगेले होमाक आश्रमाक कसले एक हें कर दत्ता ना म्हणटा वय म्हणून राम येता पळोवचेक. आतां कसो करका देवा तूं तुगेले पांय देवय तळ्यांत, रामाल पांय लागले ते कसं आसता ते सम धांवका म्हणून सांगता. तशी जायत म्हणून राम पांय दवरता. तशी आस कड्याकलो सांगता तूं देव न्हू एक पाटी नांव न्ही देवा तंतू म्हणून जायत म्हणून राम तंतू तळ्यांत देव नांव येता जाल्यार तशी आसता. तशें म्हणटा सगळ्यांक एक आश्चर्य कसं देवान पांय दवरलेले जायना हें कसो विशय हे म्हणटा राम म्हणटा कशी तांबडी कशी जाल्ले रगत कशी जाल्ले तळ्या उद्दाक म्हणून. तेन्ना एकलो सांगता ऋषिकुमार हें शबरी म्हणून एकली आज्जम आसा ती तिणे हांगा तळ्या देखून उद्दा भरून वच्चे येताना पळय हाणेची ह्या ऋषीन कोपान एक फातर उडयलेले. ते फातर लागून तिका एक ड्रॉप रगत अंत पडलेले ताजे नंतर एश जाल्ला हें म्हणून. तेन्ना राम म्हणटा अय्यो कसं काम केलें तुमी. ते शबरील पांयां देखून पडलेले रगत न्ही ते मगेले हृदय देखून पडलेले रगत ते इतकं सुलभ ना हें सम करूंक. तुमी कूडले वचून शबरी कापून हाडची पळया म्हणून राम सांगता. सगळ्यांक दिग्रम शॉक वताची शबरील आश्रमाक. शबरी सांगता पळय राम आयला तूं येवका की आपयता आसते तळ्या लागीं. शबरीक कितलो खूश दत्त म्हळ्यार राम आयला म्हूण आयकून ती धांवन धांवन येता रामा पळोवच्या खातीर. धांवन धांवन तळ्यार येता. तशी म्हणटाना हे ऋषी पुरा तिका रामा लागीं वचचें सोणाची कित्याक म्हळ्यार ती शबर जातीचे तांगेले सावळी पळोवन देवाल वयरी ताका ते हें जालें री अपचार जाले री म्हणून सोणाची. जाल्यार राम तेका सगळे पळयना. शबरी येवन रामा पांय पडटा आनी राम तिका आशिर्वाद करता. इतलें म्हणटाना ते तळे आशिल्ले ते तांबडे उद्दा आसा पळयाची ते तांबडे रगत त्या पुरो नितळ जाता पास. सगळ्यांक भारी आश्चर्य शॉक हें कशें बा रामान देव न्हू सम जायना तितून धात्त कशी सम जाली हें. तशी म्हणटना राम म्हणटा पळयाची तुमी शबरीन हांगा धांवन येताना सुरेख प्राय जाला तिका ताजे वयर ते पांय यादूक येता धांवन येताना
ते वाटेर आशिल्ले ते धूळ येस पळय त्या धुळी तिगेले ते तीन धांवन येतना ते धुळी धांवन उसळ्ळू ते तळ्या पडले तशी तिगेले पाय्या धुळी पडलेली तिना ते वपास रगत आशिल्ले ते वपास नितळ जाल्ला पळयाची शुद्ध सत म्हणून सांगता सगळ्यांक बारीक खूश जाता कितलेक शक्ती आसा शबरीक तिगेले पाय्या धुळी पडलो ते समजली मू तशी तशी म्हणटा शबरी म्हणटा देवा तुवर चुकून राखून सांग तू येता येता म्हणून थंय दवरून मागीर आश्रमाची एक फावटी यो म्हणून सांगता गुरून सांगिल्लें सर जायत वचा म्हणून आश्रमाक येता राम आनी लक्ष्मण अशी येता आसतना रामाक शबरी इतले वर्स म्हाका राखून बसल्या म्हणून ताका तें मुकी न्ही शबरीन तिगेले ते गुरू वाक्यच पळयाची ते गुरू आदेश मातंग ऋषीन सांगिल्ले रामांक येता तेच दोळ थंय तूं राखून बैसो का म्हणल्यार कितलीं वर्सां फुडें कितलीं वर्सां जालीं की वतना त्या गुरूल एक उत्तर नमगून घेवन खंडीत गुरून सांगला खंडीत राम येताची येची म्हणून नमगून बशिले तेच पळय ते गुरूल वाक्य कितले गुरुभक्ती आसता तिका म्हणून ते कोण रामाक मस्त खुश जाता तशी राम आनी लक्ष्मण शबरीला आश्रमाक पावताची तशी राम आनी लक्ष्मण शबरीला आश्रम येताची शबरी तांकां रामन येता म्हणून ते आश्रम पुरो चंद कोण फुलां माळ निघालून शृंगारशेल आसता रामाची वाटेक पुरो फूल निघालन आसता तशी आनी तांकां खावचें का म्हणून एक पान आनी पन्नाचे एक दोन्न कोर्न बाउल कोर्न तांतूं ते बेर इंडियन जुजूब म्हणटाची ते फ्रूट ते गोडची पळोवन पळोवन चाबून चाबून दवरलेले आसता शबरीन ते दिता राम ते खाता तशें म्हणटना लागीं बशी लक्ष्मण सांगता अणा ते खाव नका पळय ते उश्टी केला तुका दिसना हांवें तंतू ते खावचें ना दिना हांवें उश्टे म्हणटा तेन्ना राम आयकना ते आनी एक फ्रूट खाता खावन सांगता पळय लक्ष्मणा हांव येद दोळती केल्ले फ्रुट्स सांग तूं गोड म्हणलें हेची शबरीन दिल्ले फ्रूट हांव ते कसलेय पळयना शबरीन ते उश्टी केला उश्टी कर न्ही ते गोडस ते आमशस तशी ते भक्तीन दिला पळय तिणें तितली प्रिती आनी भक्तीन तिणें दिलेलें तिणें हांव घेता ते हांव कोण दिलें तितल्याची भक्तीन प्रितीन म्हाका कसो दिताची ते हांव तो मनीस व्हड सान ताका जाती कसले जाण कसो दिला व्हड दिला सान दिला पंगार दिला दिनी ते कसलेय पळयना हांव ते हांव घेता म्हणून राम लक्ष्मणा सांगता हें उत्तर तुमकां विंगड खंय दवयक वाजिले दवयकले उडगास येतस गी करेक्ट तुमगेले गेस करेक्ट आसा भगवद्गीतेन तूं देवान चॅप्टर 9 श्लोका 26 तूं हें जें सांगिल्लें कसं म्हणल्यार पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रदम् अश्नामि प्रयतात्मनः हाजे ट्रान्सलेशन कशें जाता म्हळ्यार इफ वन ऑफर्स मी विथ लव एंड डिवोशन a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. म्हणून देवान भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा तशी आमकां आज एक उदाहरण मेळ्ळें एक फ्रूट दिल्ल्या समेत देवाक तृप्ती जाता देवाक खुशी जाता म्हणून शबरीले खाणींतून आमकां कळलेलें आसा तशी राम शबरीक निमगिता तूं कसो दाई म्हाका कांय नाका देवा म्हाका तुगेलो भक्ती दिल्या पुरो म्हणून सांगता तशी शबरी थंय ती तिगेलो देह त्याग करून एक ज्योती जावन रामा लोटसेर वता ताजे नंतर ते रामू कितले करुणाळू म्हळ्यार ते खंयची रुक्काचे पान काणू ते पत्रावळी ते दोन्न केली पळय शबरीन त्या रुक्का समेत देव आशिर्वाद करता कसं म्हळ्यार
शबरीन कितले कश्ट येनस पुरो त्या पान पुरा काण ते दोन करूक आनी मुखारी हें रुखांत जावचे पान दे विल नॅचरली ग्रो इन टू ए बाउल म्हणून ताका त्या रुखा समेत आशिर्वाद करता. तशी आज आमी हें शबरीलांनी शबरीन रामाक फ्रुट्स अर्पण करची काणी पळयली आसा. हांतून आमकां कशें कळ्ळें म्हळ्यार भक्ती देवाल भक्ती करूंक खंयचीय जाती मुख्य न्ही म्हणून कळ्ळें. शबरी ती निषाद जाती शबर जाती जाल्यार तीण कितले रामा कितले राखून बशिल्ली ती लास्टाक तिका रामालो टोवची मेळचे त्या ज्योती तिगेले त्या ज्योती वचून रामाला की मेळ्ळे वरताले तितले तिका एक पुण्य मेळ्ळें. तशी जाती मुख्य न्ही अंतस्त मुख्य न्ही म्हणून कळटा. दोनीची कसा म्हळ्यार देवाल भक्ता ओटू आमी कसलेय तांकां डिस्टर्ब करवचें नज. तुमी पळयलें ना तो काणयेन तो त्या ऋषीन एक फातर उडयलें तिना कितले कश्ट जाले म्हूण त्या रगत पळोवन ते तळी पळोवन रगत जावन कितले पुरो कश्ट जाले म्हूण कळ्ळें मागीर. तशी देवाल भक्तांक कसलेय बाद दिवचे वचचें नज. नेक्स्ट पॉयंट कसो म्हळ्यार देवाक आमी भक्तीन दिवचे मुख्य कसो दिताची त्या मुख्य न्ही. देवाक आमी दिताना आमगेले अशी भक्ती आनी देवाला अशी ते देवाल बग्गी आमकां अशी प्रिती त्या मुख्य म्हणून आमकां हें शबरी काणयेंत कळटा. तशी हें पत्रम पुष्पम फलम तोयम ह्या श्लोकांत आमकां हाजी हें फलम म्हणलें हाजी एक उदाहरणाचें काणी म्हणलेलें आसा. आनी मुखार आमी व्हरलेले 3 उदाहरणाची काणी पळोवया. तेच जवळ ते म्हाका शेकडे अनुमती दियाची. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. शील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.